आता गव्हर्नमेंटाचें आनीक एक डिसिजन आयलां तें म्हणल्यार 20% खंय तांकां बेड्स जाय प्रायवेट नर्सिंग होमांतल्यो. ह्या दिसांनी जी डिसिजनां येता ती कांयच्या कांय डिसिजनां येता, आर्बिट्ररी डिसिजनां येता, ताच्या फाटल्यान चिंतप तरी कितें आसा आनी कोण तांकां एडवायस करता हेंय बी कळना. पयर टिचरांची सॅलरी बंद करपाचें डिसिजन जालें, मागीर काल लॉकडावन करपाचें जालें, मागीर रातचे 8 ते 6 वरां जनता कर्फ्यू आनी आतां हें 20% रिजर्वेशनाचें डिसिजन. हें जें डिसिजन घेतलां हाजेर फिजिबिलिटी स्टडी तरी केल्या सरकारान. गोंयांत कितली नर्सिंग होम आसा, ताजी सायज कितें आसा. आमकां खबर आसा गोंयची नर्सिंग होम्स जी आसा, हॉस्पिटलां आसा जी आसा ती ल्हान ल्हान आसा. तांचे कडेन ICU आसल्यार सुद्दां थंय 4, 5, 6 बेड्स आसतल्यो. 20% म्हणल्यार एक 1.2 देड धर तूं 2 अशे भशेन कशें चलतलें. आतां ही व्हडलीं हॉस्पिटलां जी आसा ही कोविडाचें जे हँडलिंग करताले ताका लागून खुबशे पेशंट आतां ह्या ल्हान ल्हान हॉस्पिटलांनी ट्रिटमेंट घेता. तें तरी येवजिलां तुमी कितें जातलें तें. आनीक फिजिबिलिटी स्टडी करिनासतना ह्या डॉक्टरांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना हें थापप म्हणल्यार हाजे रिपरकशन्स आनीक वायट जातले. आतां अशें म्हणटाले की दुसऱ्या राज्यांनी अशें डिसिजनां घेतल्या म्हणून, मुंबय, दिल्ली बी. दिल्लीचें जर सांगत जाल्यार 50 वयर बेड्स ज्यो आसा तांचे कडेन रिजर्वेशन मागलां. आनी खंयचीं हॉस्पिटलां, जीं हॉस्पिटलां सरकारा कडल्यान कितें ना कितें कन्सेशन घेवन गेल्लीं आसा, जीं हॉस्पिटलां बांदल्या त्या जाग्याचेर जे जागे आसा ते सरकारा कडल्यान घेतल्या ताणें एट अ कन्सेशनल रेट म्हणून ही क्लॉजां पयलींच घालून दवरलेलीं आसा. तर तातूंत कांय प्रॉब्लेम ना. हांगा आमची जी ल्हान हॉस्पिटलां आसा, ल्हान नर्सिंग होम आसा, तांचेर जर असो प्रेशर हाडीत जाल्यार थंय बरे जे पेशंट दुसरे आपल्या कामाक वयतात ते सुद्दां थंय येवपाचे बंद जातले आनीक कॉम्प्लिकेशनां वाडटलीं. सो ओवरऑल जर कन्सिडर करीत जाल्यार जी क्रायसीस रिस्पॉन्स जो आसा तो सामको पुअर जाल्लो आसा ह्या सरकाराचो. कांय गोश्टीन बरें आसता, ते बरें काम करता ते, लायक लँड कन्वर्शनान बरें आहा ते. जेन्ना लॉकडावन लोक ऑब्जर्व करता तेन्ना मायनिंगाचे ट्रक धांवतात आनी कशें धांवयतात तितून बरें आसा ते. मागीर फॉरेस्ट कशी काबार करपाची तितून बरें आसा ते. खुबशे गोश्टीन बरें आसा ते. आतां गव्हर्नर आमी ताका खूब फावटी चीट बरोवन कळयल्ले गोश्टी. आतां उठला तो, तर ताणें हेजेर सगळ्याचे कॉग्नायझन्स घेवन एक सरकाराक एकठांय धरून एक बरो रिस्पॉन्स प्लॅन काडचो. कित्याक आज पर्यंत एक कॉम्प्रिहेन्सीव असो कोवीड रिस्पॉन्स प्लॅन लोकां मुखार ना आनी आसा जाल्यारूय कांय ट्रान्सपरन्सी ना.